गुड मॉर्निंग. आयज 5th फेब आणि आमी आतां मॅफीचें रुटीन चॅकअपा वयताय आनी बाब आसा आतां बाब येत खंय पूण तेका आमी व्हरनाय. ओ डॉक्टर कुछ कोता थिंगा दादाक म्हूण तुका व्हरना. हाल्या वयची सांजची वयची एडेर वयची. हाडटले आनी कितें हाडूंक जाय सगलीं सांगता बाबा बोल. ओके बाबा बोलो दिसत खंय व्हरलो तो. वय दादा दादा आपयता व्हिडिओचेर यो आनी येयलो दादा दादाक जाता कॅमेराचेर यो. पिशू ना हय बेश्टेक घे. आयज आमी हॉस्पिटलांतसून येयली आनी तेका बरें सांगिलां बरें आहा म्हूण सगलें बरें आहा म्हूण सांगिलां. थँक्यू तुमकां तुमगे येतले प्रेयर्सां लागून बरें जालां. आनी आज सद्या कोल व्हरोन येयले पूण थोडोसो येयलो कोल न्हू तो बटर चिकना काबार जालो कोल. आतां आनी कोल जाय तुमगे आनीक रेसिपी आहा न्हू ती शूट करपा. सो खूब जाणांनी म्हाका विचारलेलें न्हू रेल्वे स्टेशन रोड आनी विक्टोरिया आतां विक्टोरियाक वचून येयले आमी अशीं हाटल्यासून विक्टोरिया वचून येयले म्हणल्यार लेफ्टा पडटा आनी मार्गांव वचून येयत जाल्यार तुमी रायटा पडटा. न्हू बॅक कॅमेरा दाखयता सो तुमकां कोणाकूय कळटलो न्हू बॅक कॅमेराचेर कळट हिंग पावले उपरांत हूंय ते बॅक कॅमेरा चोवपा जाता. एक कोल अशें भायर आहाय तेंगेले आनी ते एक कॉपेल आहा अशें मार्गांवच्यान येयत जाल्यार तुमी अशीं येतली आनी विक्टोरियाच्यान येयत जाल्यार हांव आहा तो हे रायटा हांव आहा तो हे अशें येतलें. ओके आनी आतां मार्गांव शॉपिंग आहा म्हाका 2-3 कामां आहाय आनी आतां जालें 1:15 जालें आतां हिंगा. सो चोयता कितें म्हणटा तो नाशली जेवन बाबा लाय म्हूण सांगिलां हांवें कित्याक म्हाका डस्टराचे खूब दीस जाले उगडास येता कांय खबर ना तेगेली म्हणल्यार मॅफी फोन कोता ती कडेन उलयतालो एवरीडे ती कॉन्टेक्टान आहाय टाचान आहाय मॅफी ते कडेन. म्हाका डस्टरा उगडास येता सो हांवें तेका म्हणलें डस्टरा पळोवपा या म्हणून. सो थिंग वयताय आमी. सो तुमकांय दाखयता मागीर आमी डस्टर हूंय जेवपा बिवपा कांय रावना डायरेक्ट मॅफी म्हणल्यार चिंचोन या. सो सद्या आमी चिंचोन पावली आनी मॅफी देंवला गाडीचोन हें हाडपा तांतयां हाडपा एग्स हाडपा डस्टरा न्हू आमी एग्स कडी पीस घालता स्पेशली हांव कडी पीस घालता. ती कडी पीस किडी हें त्यो हें जाताय न्हू त्यो जाताय म्हणटा ते मोट्यो त्यो. सो ती तितू घालूं वचना ती म्हणटा तितून तेका तें हें जातो म्हणटा कळ्ळो तुमकां कितें तें किट्टी जाता म्हणटा. सो तेका म्हणल्यार चोरी पूण तो चोवपाक गेला कडी पीस आनी मेट जाल्या आनी तांतयां हाडूंक गेला डस्टरा. बॅक कॅमेरा दाखोवन चिंचोन पावली ऑयल फूड आनी चिंचोन एक जाण टायमाक कडी पीस मेळपा व्हेरी डिफिकल्ट. हिंग सकाळचे मेळटाय ते मागीर सांजचे मागीर काबार जाता. हांव आनी पयलीं रावता न्हू सकाळीं 8 येता तेंगे स्टॉक 7:30 येवन लायनी रावता लायन लागताले आमगे डस्टरा कडी पीस ना जाल्यार तो चेंज ना जालो तेगे सारकें प्रॉपरली मेंटेन करतालें हांव. 7:30 बीन लायनी रावतालें खूब जाण येता लायनी रावपाक आनी मागीर 8 म्हणल्यार काबार जालें म्हणटालें. तेका लागून हांव बेगिना येतालें आनी कोतालें म्हाजें सगलें वतालें. अर्दले दीस न्हू दुसरें आलो तें आनी आतां येयलें आतां तो येतलो आनी मागीर वयता तुमकां डस्टरा दाखयता. खूब जाण डस्टरा मिस कोतालीं तेका आमगे व्हरपा म्हणटालीं तो पॉसिबल ना न्हू. पॉसिबल आलो जाल्यार वतलें तें केलो पयलीं हांवें आतां पॉसिबल ना तेका व्हरपाक तेका व्हरना. ओके आतां सायडीक चिंचोन पावले उपरांत मेळटा तुमकां. चिंचोन पावली आनी थोडें शॉपिंग करून हाडला मॅफीन हाडला. सो दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलें. वयोचे मागेलो हॅप्पी जाला आमी येयले म्हणून नाव पण लोकां. सो गायज आमची चणसून येयले आनी आतां सगळे जेवपा येयले न्हायली. प्रिती तुमकां खबर आसतलें सावथान न्हायली कारण आतां देशी कोण नाय तें खबर आसतलो प्रिती मी पडटे. सो हिंगा येयले आतां 3 जाले. मार्गांव वयता म्हणल्यार तेंगे रेस्टॉरंटां बंद जाता मागीर किचन बंद जाता न्हायली. सो आमी हिंगा येयले
लागीं पयलीं जेवण बी जेयतालें आनी पयलीं जेवलें बरें मेळटा एक्सपिरियन्स बरें हांगाचें सो गाय जेवपा तुमगे कमेंट वाचतालें आजून हार्ट दिवंक ना घरा वचोन तुमकां हार्ट दितलें आनी तुमकां रिप्लाय करतलें ओके म्हाका सुशेगाद बसोन तुमगे कमेंट्स वाचपाक बरें दिसता वाचून वय म्हाका प्रॉब्लम ना मागीर प्रोनावन्सिएशन कशें पडटा पयलीं एक विडियोन बी सांगलोलें हांव मागीर उतरां एक पाणी क्लियर पडनाय आनी प्रोनावन्सिएशन बी म्हाका सारकें जायना म्हणून सो तें आयज आसता तेंगे सगळ्यांक आपआपलें जें कितें आसा तें आपणा ट्राय करता सारकें उलोवपाक सारकें उतरां पडपाक मागीर मेळटा आतां बाटी तांबल्या मिठूक जेवण हाडूंक गेला मेफी गेला जेवण हाडपा मिठूक थिंग मिठू जेवण मेळटा काल मिठू जेवण हाडूंक गेलें म्हण अक्षय आमगे शॉप आहा पूण तिंकां लायतार न्हू म्हाकाय उगडास नाका लायतार म्हणून आनी थिंग शॉप बंद आसता म्हणून पूण हांव गेलोलें वाटे उगडास येयलो म्हाका उगडास येयलो तरी पूण हांव गेलें आसती हें जाल्यार मेवलें म्हणून गेलोलें हांव पूण शॉप बंद आसलोलें सो मागीर मिठूक जेवण मेळो ना म्हाका राती मागीर तेका जेवण नाहलोलें तेका म्हणल्यार थोडेंशें आहलोलें तेंच लायलें तेका राती आनी सकाळीं तेका म्हणल्यार 2 टायमाचेर अशें पावलोलें तेका तें सो तेका 2 टायमार पावलें अशें आनी आतां तेका आमी आनी जेवण म्हणल्यार एक्स्ट्रा हाडूंक लायला मिठू तो आजून आपूण जेवपा आजून शिकोना तेका बाना बी दिलोलीं केळीं बी दिलोलीं खावपाक तेका आजून कोणा खावपाक आनी मागीर आतां जेवपाक गेलो न्हू प्रितीनम थाली जेयला मेफी किंगफीश थाली जेयला आनी हांव सुंगटां थाली जेयला तेका सुंगटां बंद न्हू तेका लागून तेका किंगफीश थाली आनी हांवें रिकॉर्ड बी कांय करूं ना खूब लोक आहलोलो आनी ती रिकॉर्ड बी करूं ना बेगीन बेगीन जेयला आनी आतां आमी येयली आतां बाजारां वयता कित तरी डॅडी मम्मी सरप्रायज दिवपाक जाय कित तो मम्मी डॅडी कित सरप्रायज दिता तो तुमकां हालच्या व्लॉगान येता हो व्लॉग हालो येतलो तेजे उपरांत व्लॉग येता पळय त्या व्लॉगान तुमकां सांगतलो आनी तांकां कित सरप्रायज दिलें तें ओके सो तुमी रावाय त्या व्लॉगाक ओके आनी उरलेलें शॉपिंग करता तें बी दाखयता पूण हांव आतां मेन कितें शॉपिंग करूं वयता पळय मेन पार्ट ते रिकॉर्डिंग घातलें आनी परवांच्या व्लॉगान घालतलें आनी तुमकां एक क्वेरीज आहलोले कोण म्हाका विचारलोलें कितें ते बी क्वेरी तुमकां आतां येता त्या व्लॉगान मेळटलें हांव कितें तेंकां गिफ्ट करता तें ओके आनी बाबा हा गायरा फोन मारलोलो जागो आहा आनी आतां चोवया कशें कितें जाता तें मागीर मेळटा तुमकां ओके ना तुझे ऑपरेशन तो तसो बोंगता इंदिरा नाही रे प्युअर कॉटन लुक कॉटन न्हू हो दाखव कशें मिटर 120 2.5 What Mama bought for you? Chucky. आमी घरा पावली आनी मागीर केस चोय पीश कश जाला गायजीचे बँगल्स खायले पयर पणजेची बँगल्स हाडलो ती म्हाजी पत्ती थिंगा फुटो कित जालें खबर गारे येयल्याक बँगल्सू न्हय हाडलोली ती तेका लागून हांवें म्हाका गायले सेट आनी मागीर मेळटा तुमकां आतां एक विडियो शूट करता नांव घेवपा जाय न्हू तें नांव घेता आनी अपलोड करता बिफाची रेसिपी ओके मागीर मेळटा
गुड मॉर्निंग गाय सगळी कशी हांव सगळी बरी हांव बी बरें आहा आनी आयज 6th फेब ओके आनी कालचो 5th फेबाचो व्लॉग आयज 6th फेबा असो जालोलो पूण 6th फेबा व्लॉग घालिना कित्याक कितें तरी सरप्रायज आहा तुमकां म्हळ्यार हांव मामी डॅडी कितें सरप्रायज दिता हांव आनी मेफी दोगांय मेळोन तांकां सरप्रायज दिता मामीक हांव एक कितें दिता आनी मेफी डॅडी कितें दिता गिफ्ट तांकां नेसेसिटी आहा ती कित्याक ती आतां ब्लॉगिंग्स बी कोत्ताय न्हू विडियोज बी कोत्ता सो तांकां मातशी ती गरज पडटली त्या वस्तूंची सो ती वस्तू हांव तांकां गिफ्ट कोत्ता इफ आयज हांव तुमकां व्लॉग दिलो न्हू 5थाचो आनी 2 रिजन्स जाय फर्स्ट रिजन इज तुमगे रेसिपीज कवर करपा म्हाका जाता तितले कवर करपा जाय जाल्यार दिसा 2 व्लॉग्स रेसिपीची घालची पडटाय म्हाका कित्याक नॉनवेज मागीर हांव लेंथान घालपाना न्हू ताका लागून फर्स्ट रिजन आनी सेकेंड रिजन इज आमगे दिताय न्हू तेजी डिलिव्हरी न्हू हाल्या आहा 7थाक आहा 7th फेबाक आहा सो कालचो व्लॉग आयज 6थार घायलो जाल्यार 7थाचेर म्हाका तो सरप्रायज विडियो घालूंक जाय न्हू सो सरप्रायज विडियो हांव कसो घालता कित्याक 7थार तो डिलिव्हरी आहा आनी कितें दिताय ती सो तुमी गॅस करून म्हाका कमेंटाचेर सांगाय हो व्लॉग हालोयतलो कितें गिफ्ट कोत्ताय ती आमी मामी डॅडी दोगांय मेळोन ओके आनी आयज हांव बेगिना उठोलें आतां जालें 8:30 आनी 8 राती बाब न्हिदोना कितें जालोलें काल हांव दिसपून नाहलो न्हू सो ताका तो हुस्को जालो मामा ना दादा ना पापा ना म्हणल्यार डॅडी भायर पणजी गेलो आलोच कितें सामान हाडपा रेसिपीची सामान जाय न्हू हाडपा हीच फास्ट रेसिपीज कवर कोत्ता सो आमी एवरीडे फ्रेश हाडटा मास बी आनी ते मागीर कोत्ता फ्रिजीन तुमकां सांगल्या ते प्रमाणे फ्रीज कितें प्रॉब्लम आहा ताका लागून डॅडी बी लेट येयले घरा कडेन आनी एक मागीर फॅमिली मेंबरां जाल्यार मातशें व्हडल्यान उलय म्हणून हें न्हू म्हाका पयलींसून सांगताय मातशें व्हडल्यान उलय म्हणून आसूं तें बाब न्हिदलो आहा म्हणून स्लो उलयता प्लस म्हाका तो उगडास ना मायक हांवें न्हिदोलो तो थिंगा दिसता आनी हांव काल घेवसोन येयला पूण मायकाडो तो रातभर न्हिदोना व्हिडियो अपलोडिंगाक घायला पोक बिरयानीचो आनी हांव मातशें भोंवलोलें बसलो म्हणल्यार आतां मागीर आतां जाली 9 नर्स येवन गेल्या आनी ते हाल्या बी बेगीन येतो जालो हाल्या 7:30 येतो म्हूण सांगिल्लें तेणें आनी बाब आजून उठोना बाब राती न्हिदोना सांगलो न्हू आतां न्हिदोलो तो तुजी जेम जावंक ना हालोली ताका न्हिदायला आनी मागीर दिसान हायला आनी हांव बस च्या पियोना आजून आतां वयता पिवपाक आनी आयज टेलरा बुकडे वचोन जाय तेणें आमगे नर्सीनू एडवायस केला एक टेलर आमकां हिंगा नियर बाय कित्याक वेलसांव वचपा म्हाका आतां सद्याक साप टायम ना वेलसांव वयतलें केन्ना रोप शिंवोन दिता केन्ना अशें तो आमगे रोप वेलसांव शिंवताय आमी आनी खूंय अशें हेंच कोन्नाय पूण आतां सद्या म्हाका इमर्जंसी ड्रेसीस जाय घरांतले कित्याक शूट कोत्ता तेन्ना बरें दिसना मेफी म्हणटा ते दिसतीच घालता कोण लोक कितें म्हणटलो हांवें जाल्यार आमचे कडेन आहा तशें हांव घालता न्हू सो तशें कितें आहा तशें नाका म्हणटा सो काल तुमी चोयला आसतलें ब्लॉगाचेर हितूनू एड कोत्ता व्लॉग उगडासून ते व्लॉगार लोक काडलें घरांतली काडलें मार्गी काडून असो 120 मिटर पडलें न्ही म्हाका 2.5 मिटर काडलें घरांतली चोयता टायम मेळ्ळो जाल्यार मागीर वचोंक जाय प्लस म्हाका टायम काडूंक जाय तुमकां तो युट्यूबाचे विडियो 2 विडियोज उरले पेंडींग गेले करपाचे ते शूट करपाक म्हाका टायमू मेळना कशें करून कितें जाता म्हणून आतां पयलीं च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आयज डेनू बाबा उठलो 9 उठलो डेनू बाबा आनी डेनू बाबा उठोन मातशी एकलाय केली हांव नासलो न्हू थिंगा मेफी आहलोलो सो मेफीक चोवन मातशें उगी रावलो पयलीं रडो रावलो कोण ना म्हणून म्हाका कोणा ना जाल्यार भितो मातसो म्हणल्यार मेफी बेडार रावलो न्हू सो तेका चोवन मागीर उगी रावलो मागीर आतां हाडलें तेका भायर बाबा गुंया मरे आं गुंया मरे ओके गुंया म्हणल्यार बरें एक्सायटेड जाता रोकडो म्हाजी भाशेन म्हाका बी भोंवपा लाय कालोलें गुंया मुगो ओके चल या बोल च्या पियोन जाय च्या पितो मरे वय कितें खातोलें डॅडीक धाडला कितें भाजी हाड ओके भाजी हाड पापा हाडूंक गेला आनी आमगे कॉकॉक येयले बाबा कॉकॉक दाखोवया मरे आमचे गूड मॉर्निंग म्हणून येयला थंय बाबा कोंब्यो येयले तेशी येताय ते हाटल्यान आयज मुखार येयले त्यो बाबा गूड मॉर्निंग म्हणपा येयले आमगे कोंब्यो बायन शिकयलोल्यो कश्यो सारक्यो चल गो हाटल्या वच आनी दे न्हू पापा येतलो पापा खावपा हाडूं लायला
आनी आडसोर न्हू काल इसोल्लें हाडपा आतां न्हू स्किनींग न्हू आडसोर बोरी आडसोर 2 दीस जाले आडसोर पितालें हांव आनी आतां कंटिन्यू कोत्तो म्हूण चिंतलोलें आडसोर पिवपाचें मागीर आयज काल हे बुबू यो न्हू बाबा बुबू न्हू कोकोक ते सो आमी कोंबया बाही आमी नांव हांवें दवरलें बुबू एकलो तुमकां दाखयलो एक व्हिडिओचेर चोयला आसतो न्हू कोण कोण चोयला ती सांगा या बुबू खूब जाणां येयली मरे दुसरो बुबू धाकटो बुबू कोंबो येयला आमगे 3 कोंबे आहा 4 कोंबयो आहाय न्हू बोया गूड मॉर्निंग म्हणून येयला गूड मॉर्निंग शी बाबा गूड मॉर्निंग हाय गायस शी हाय गायस देव बरो दीस दिवं हाय गायस शी चे बाबा चे हाय गायस प्रेज द लॉर्ड शी आनी हँड गिव अ हँड प्रेज द लॉर्ड न्हिदेचो आहा न्ही सो गायज मागीर मेळटा कोकोक येयला गूड मॉर्निंग म्हणपा तेका जेन्ना उठलो काय विचारून येयले ते कोकोक सो आमगे बुबू येयले दारान रावताय ती भितो येनाय ती तेशी रावताय गूड मॉर्निंग म्हणून येयला ती आयज कमेंट वाचता तेजेर न्हू येयला की बाबा गे कोण फॅमिली मेंबरान कमेंट मारला तेगे बाबा काय बायेक केस सारके पातूळ आमगे बाबाक आमी कितले लायता काय म्हणून आम बाबाक कांय लायनाय आनी आमगे बाब जालो न्हू बाबा न्हू जालो तें 22 एप्रील 22 जालोलो सो त्या दिसा न्हू सगळीं बाबा जालोले GMC नांव दुसरें म्हाका खबर ना पण GMC न्हू सगळीं बाब जालोले त्या दिसा बायक जावंक ना आहलोले आमगे बाबा राती कोण 2 सुमार जालो 2:05 सो तेज पयलीं 12 बाब जालो सो नर्स म्हणटाले सगळे आज बाबा जाले 22 आनी 22 डे टायमार पळय न्हू बाबा जालोले बाय अशें जावंक ना म्हणटाले नर्स सगळे बाब जालोले आनी आमगे सायडी आमी जनरल आसता न्हू तितून रावलेले आमी अशें रूम स्पेशल बी करून जनरलान रावलेली ते ट्रिटमेंट बरें दिताली बरें आहलो क्लिनिनस बी सगळें बरें आहलो GMC बेश्टें कित्याक आनी आमगे सायडीन दोग अशें मत आयलो तो सायडीक काय आंटी आहलोली ती येवन म्हणटा बाबागे केस कितू दाट न्हू तुमगे बाबागे केस तेगे सगल्यान आमगे बाबागे केसूय लायक जाताले जाले तेन्ना फोटो आहा तेगेलो हांव लास्टा मागीर बाबागे बर्थ टायम फोटो एड करता व्हिडिओ बी आहा म्हाका पेन ड्रायवाचेर लास्टा व्हिडिओ एंडिंगा लायता हांव बाबागेले चोये तुमी आनी न्हू हांव प्रेग्नेन्सी न्हू चोरूच खाताले सगलीं म्हणटाली बाबाक केस दाट येतोले काय दाट येतो म्हणटाली ती म्हणटाय न्हू तशें म्हणटाली म्हाका बाबागे केस बरो दाट आसतो म्हण आनी केस दाट म्हागेले केस दाट मेफीगेले केस दाट आनी आमगे फॅमिलीन सगल्यान दाट केस आनी तो फॅमिलीचे येताय न्हू ते कशें तुगे मामी डॅडी आसता माय पाय गेले तेगे जनरेशनागे तशें कितें आसता तशें येत न्हू ते सो आनी बाबा अशें कांय सच कांय लायना बाबागे नॉर्मल केस आमगेले कट करता तितले रोकडे येता फर्स्ट येयलो न्हू ते कली केस आहलो तेगेले आनी कली केस ते मागीर तेका गांठो पडलोल्यो सो आमी माड्रास वचून तेगे गांठो दिलेल्यो ते खड्डो करून आहलो ताचेच गांठ्यो काट केल्यो तेगेल्यो ते गांठ्यो पडल्यो 4 म्हयन्याचो आहलो तेन्ना आनी मागीर ते कातरून येयल्या उपरांत मागीर हिंगा तेगेलो बड्डे जावन बड्डे बाराय कातरून ना केस तेगे कली आहलो सगल्यार खूंय वता तितल्यांकूय म्हणटा तेगे केस इतू बरें दिसता कली केस बी म्हणून मागीर ते चड व्हडले जाले म्हणून आमी केस कातूरले गेले कातरून तेगे मागीर नॉर्मल कली येयले आनी आतां सेकेंड टायम कातूरले ते आतां सारके नॉर्मल येयले म्हाजे भाशेन येयले तेका नॉर्मल सो एज सच तेका कांय आमी अशें लावंक ना खुबसो तुका आन्सर मेळ्ळो म्हणून फकत न्हू तेका तेल घालताली मामी तेल भरपूर घालताले तेका जाल्लेल्याक माथ्याक तेजें तेल आहात आतां तरी 2-3 दीस जाले अशें तेल घालूं ना तेका पूण अदरवायज तेल घालताली सो ट्राय कर तेल कोकोनट आमगे गांवठी तेल बॉटल बेज न्हू आमगे गांवठी आमगे गोंयचें तेल आसा काडटा पळय मेळटा पळय ते आमगेर काडटाय तेल घरा कडेन सो आमगे आहा ते लायताले नाजाल्यार आमकोण ना जाल्यार पण बाबाक आमी स्पेशल कोणागेर काडटा न्हू तेंचे कडसून हाडटाली सो तुमी बी तेल लावन चोय न्हू केंसां बाबुरगी आहा न्हू ते आनी तेलान केंस दाट जाताय सो तूं ट्राय कोराय ओके हो होपसो तुमकां आन्सर मेळ्ळो म्हणून हेजो